जीसु मोगाळा आराधन तुका जीसु दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसूड भंडारा आराधन तुका जीसु मोगाळा जीसु मोगाळा आराधन तुका जीसु दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसूड भंडारा आराधन तुका पुण्यारूपार तुली पोणासाय दैविक तुझो मोग वाटून आसाय पुण्यारूपार तुली पोणासाय दैविक तुझो मोग वाटून आसाय कृपेन तू आमकां निडून आसाय पवित्र सांगात तुझो दिवून आसाय कृपेन तू आमकां निडून आसाय पवित्र सांगात तुझो दिवून आसाय जीसु मोगाळा आराधन तुका जीसु दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसूड भंडारा आराधन तुका देवने येसुवे आत्मने शरणं देवने येसुवे आत्मने शरणं देवने येसुवे आत्मने शरणं देवने येसुवे आत्मने शरणं सृष्टिय ಮೂಲನೆ ದೇವನೇ ಶರಣಂ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲನೆ ದೇವನೇ ಶರಣಂ ದೇವನೇ ಶರಣಂ देवने शरणं देवने येसुवे आत्मने शरणं
देवने येसुवे आत्मने शरणं पाप विमोचकने येसुवे शरणं पाप विमोचकने येसुवे शरणं येसुवे शरणं येसुवे शरणं देवने येसुवे आत्मने शरणं देवने येसुवे आत्मने शरणं वरಗಳ ದಾತನೇ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ವರಗಳ ದಾತನೇ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ आत्मने शरणं आत्मने शरणं देवने येसुवे आत्मने शरणं देवने येसुवे आत्मने शरणं देवने येसुवे आत्मने शरणं परत युक्करिस्तांतल्या सोम्याचेर आमची दिस्त आमी दवरया जेजूक आमी पळोवया आनी ह्या घडये जेजू आमकां ताचे ती विश्वास दवरच्याक आमकां आपण दिता कीर्तन 62 वळ 6 आनी 7, 8 तीन वळी वो आपुरबायची उतरां आसात. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. तो एकलोच म्हजो बरवसो. तोच म्हजें कडाप, म्हजें तारण, म्हजें कोटें. देखून हांव केदींच हालसो ना. देवा थंय आसा म्हजें तारण, म्हजी वडवीक. तो म्हजें गटायेचें कडाप, देवस म्हजो आसरो. सदांच ताचेर विश्वास दवर. ताचे मुखार तुजें काळीज उगड. कित्याक देव एकलोच मात्र आमचो आसरो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. बोपरबाईची उतरां कीर्तनगाराची. कीर्तनगार देवाचेर एकल्याचेर मात्र आमचो विश्वास दवरच्याक आपण दिता. विश्वास म्हळ्यार कितें? विश्वास म्हळ्यार संपूर्ण पातयेनी कशें एक ल्हान बाळ, ल्हान भुरगें आपल्या आवय थंय, आपल्या बापाय थंय कशें संपूर्ण होंदोवन रावता. तेच परी आमी देवा थंय, जेजू थंय आमचें जिवीत ल्हाना भुरग्या परी ताचेर होंदोवन रावच्या कीर्तनगार आमकां आपण दिता. सोमेचेर आमी दिश्ट लावन आसा मोगाच्या इश्टानो. एक घडीभर आमच्या जिविताची नवसरण आमी केली जाल्यार सबारशी असली गणितां आमकां पळोवंक मेळटात आमच्या जिवितांत. असले विश्वासीपणांतावन आमी पयस गेल्लीं गणितां. सबार पोटी आमी दुर्सोल्या जावंक पुरो, आमी दुबाव केला जावंक पुरो, सबार पोटी आमी खंय पुरपुरल्या जावंक पुरो. देव आमचे मागणें आयकता गे. देव आमकां सांबाळ व्हरता गे. जेजू आमकां ह्या पिडेंतलें राखत सकत गे. असलीं खंय उतरां आमच्या अस्कतकायद्वारे आमी उलयल्या जावंक पुरो वा मतींत चिंतलेलीं आसात. ह्या घडये सोम्याची काकूळट आमी बोगसाणें मागता आसतना सोमेचेर आमी विश्वास दवरूंक ह्या घडये जेजू आमकां आपण दिता. ह्या घडये थोडे उल्लेख आमी उसारता आसतना तसो सोम्याचेर आमचो विश्वास
सडीत करच्याक ह्या आराधना वेळार आमी आदार मागया. आमची जबाब जावं दी. सोम्या हांव तुजेर विश्वास दवरता. म्हज्या जिवितांत जायते पटी कश्ट येता आसतना म्हाका कोणूच नांत म्हणली बोगणां येताना सगळ्यांनी म्हाका सांडून घालला म्हणली चिंतना म्हज्या जिवितांत अनुभव जाताना म्हज्या कश्टा वेळार म्हाका कोणी नासताना जाताना म्हज्या पिडे वेळार हांव कश्टान सांपडताना आर्थीक रितीच्या आनी इतर रितीच्या अडचणींत म्हजें जिवीत सांपडताना म्हजें मागणें हांवें मागल्यार म्हाका कितेंच मेळना जाल्लेल्या वेळार नाना रितीची तंते सवां म्हज्या जिवितांत दोसताना वय सोम्या तुजेर हांव विश्वास दवरतां. कीर्तनगार परत 3 सुत्रां आमचे मुखार सांगता. सदांच ताचेर विश्वास दवर. तुजे मुखार ताचे मुखार तुजें काळीज उगड. कित्याक देव मात एकलोच आमचो आसरो. बोवा पुरबायेची धैर्याची उतरां कीर्तनगार आमकां सांगता. ह्या घडये त्याच उतराचेर आमी नियाळ करता आसतना हें गीत आमी गायता आसतना आमचो विश्वास सोम्यातें घट जावच्याक आमचो बोवार्थ सोम्यातें घट जावच्याक त्याच जेजूचो आदार ह्या घडये ताचे तावन मागून घेवया. पान संको 113 113. शिवाय जीनियन संतोष ना सोमिया. तुझे शिवाय जीनियन उल्लास ना सोमिया. तुझे शिवाय जीनियन उसवाडना सोमिया. जीवित है रीते तुझे शिवाय. तुझे शिवाय जीनियन संतोष ना सोमिया. तुझे शिवाय जीने उल्लास ना सोमिया. तुझे शिवाय जीने उसवडना सोमिया. जीवित है रीते तुझे शिवाय. पदकांच्या काळोखांत हांव आसताना तुझे दान पयसन येताना जिवितान वाडसू कोण वेताना आयलोय सोमिया जिविती पदकाच्या काळोखांत हांव आसताना तुझे दान पयसन येताना जीवितान वाडसू कोण वेताना आयलोय सोम्या जिवीत तुझे शिवाय जीनेन संतोष ना सोमिया. तुझे शिवाय जीनेन उल्लास ना सोमिया. तुझे शिवाय जीनेन उसवाडना सोमिया. जीवित है रीते तुझे शिवाय. उतर तुझे हांव आयकाताना जिनियेन तो काळो पयसरताना मोगू तुजो उतरांक तुज्या साताना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली. उतर तुझे हांव आयकाताना जिनेंतलो काळो पयसरताना मोग तुजो उतरांक तुज्या साताना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली. तुझे शिवाय जीनेन संतोष ना सोमिया.
तुझे शिवाय जीनेत उल्हास ना सोमिया, तुझे शिवाय जीने उसवाडना सोमिया, जीवित है रीते तुझे शिवाय, जीवित है रीते तुझे शिवाय. Marcos Vangela diei so wol 40 आणि 5 आणि मुखार जेजू उदकाचेर चलचे ते घडीत आमी आयकता. आनी ह्या वेळार ते घडीत मुखार सून वेता आसतना शिसांनी चिंतलें ते कांय मेल्लें देखतात कोण ना म्हणून तांणी बोब मारली. पूण जेजूची उतरां अशीं आसात. तो तक्षण तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो भियेनाकात. धैर्य घेया, हांव तो भियेनाकात. भियेनाकात म्हणलो शब्द पवित्र पुस्तकांत आमकां सबार पोटी आयकूंक मेळटा. लगभग 350-60 पोटी आमकां पवित्र पुस्तकांत विशेश करून नव्या सल्ल्यांत आमकां आयकूंक मेळचो शब्द जावन आसा. घाबरचें, भंय पोवचें, धैर्य सणचें मनशा जिवितांत स्वाभावीक मोगाचें स्थान. सबार पोटी असल्या जिवितांत असल्या सन्निवेशाक आमी पावता त्या वेळार आमकां भोगता आनी आमचें जिवीत आखेर जालें कोणना आनी आमकां कितेंच ना कोणना आनी आमकां कोणूच आदार ना कोणना म्हणलें. आनी ह्या वेळार हिंच उतरां आमी उगडासा काडयेत. धैर्य घेया, भियेनाकात. सबार पोटी ही उतरां आमकां वाचूंक मेळटात. त्या बडव्यान जाकारीक म्हणली ती उतरां त्या देव तेंपलांत, भियेनाका, देवान तुजें मागणें आयकलां. त्या बडव्यान मरयेक ती खबर हाडून आयल्या वेळार मरी घाबरली आनी तवळ देवदूतान म्हणली उतरां जावन आसात, भियेनाका मरये. सिमो पेद्रोको तेंच घडीत कितें आमी आयकल्लें मार्कास वांजेला दियाय सो थंयसर जेजू पेद्रोक सांगता, भियेनाकात. मोगाच्या इश्टानो, भियेनाकात ही धैर्याची उतरां जेजू ह्या घडये आमकां सांगूंक आशेता. ह्या उतरां मरिफात तो आमचे सांगता आसा म्हणलें धैर्य आमकां तो दिवंक आशेता. ह्या उतरां मरिफात तो आमकां सांगात दिवचो देव म्हणलें सत रुजवात दिवंक आपयता. ह्या घडये घडीभर आमी समयाचेर दिश्ट लावया. कसली गणितां आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमकां भियेशें करतात. सांग पुरो सबार पोटी आमच्या फुडारा विशीं चिंता आसतना मुखार कितें म्हणलें चिंता आसतना आमकां सबार पोटी बेन दिसता आनी ह्या घडये जेजू आमकां सांगता, धैर्य घेया, भियेनाकात. पिडा शिडा आमच्या जिवितांत स्वाभावीक. सबार पोटी असली पिडा आमकां येता. थोडे फाटी गूण जायना. थोडे ह्या पिडे मरिफात आमी कंगल जाता, आर्थीक रितीन आनी इतर रितीन आमी कंगल जाता, निराश जाता. आनी ह्या वेळार असल्या व्यक्तींक जेजू हिंस उतरां सांगूंक आशेता, धैर्य घेया, भियेनाकात. आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी अवचित मरण जाता आसतना आमची मोगाची मनशां आमचे तावन वेगळीं जाता आसतना आमी सलवणी आपणायता आनी ह्या वेळार जेजू आमकां सांगता, धैर्य घेया, भियेनाकात. आमच्या भुरग्यां बाळां विशीं, तांच्या शिकपा विशीं, तांच्या फुडारा विशीं नियाळ करता आसतनाय आमकां बें दिसता. जेजू सांगता, धैर्य घेया, भियेनाकात. आमच्या वावरांतय आमी दिश्ट घालता आसतना ह्या वावरां मरिफात सबार पोटी आमकां गरजेचो आदार मेळना जाता आसतना आमी भियेता आनी ह्या वेळार जेजू सांगता, धैर्य घेया, भियेनाकात. विविध रितीचे प्राकृतीक विकोप जाता. कठीण पावस आयलो, वारें, जगलाणें, गडगडो
हे सगळे येत आसतना आमी भियेता जेजू सांगता धैर्य घेया भिये नाकात मोगाच्या इश्टान आमच्या जिविताच्या मेटा मेटांनी जेजू आमकां ही धैर्य दिवची आपुरबायची उतरां सांगूनच आसा धैर्य घेया भिये नाकात मोगाच्या इश्टानो ह्या घडये आमच्या काळजांत आसचे हर एक भें आमच्या हर काळजांत आसचे आमच्या मतींत आसची सगळी खावजेणी आखांत एंग्जायटी फियर हे सगळे ह्या घडये सोम्याच्या पांयेंतळे आमी हाडया हे सगळे सोम्याच्या पांयेंतळे आमी समर्पण करया आनी ह्या घडये ते समर्पण करता आसतना जेजू म्हाका आनी तुका तसो हात आमच्या खांदार घालन आमकां घट्ट हातान धरन सांगोंक आशेता धैर्य घे भिये नाका मोगळा जेजू ह्या घडये आमच्या काळजांत आसचे हर एक भें आमच्या मतींत आसचे हर एक आकांत ते सगळें तुज्या पांयेंतळे आमी हाडटा सोम्या आशिर्वादीत कर तिनस धैर्याची उतरां सोम्या आमकां पटलून धरून आमकां आमच्या कानांत घट्ट तूं सांग सोम्या धैर्य घेया भिये नाकात बाळा भिये नाका आसा तुझी संगी सदा बाळा रडो नाका आपो म्हाका चिनिये तुझ्या कष्टात असताना पिडेत वळवळताना कष्टात असताना पिडेत वळवळताना दिला सांगात हावे तुका तुवे म्हाका सांगल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी तुवे म्हाका सांगल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी मोगान बेगून हांव तयार आसा बाळा भिये नाका आसा तुझे संगी सदा बाळा रडो नाका आपोय म्हाका चिनिये तुझ्या आपोय म्हाका चिनिये तुझ्या सर्व आमी उबी रावया देवाचे उतार नियाळ करूंक आमकां समय ती करया आमचे दोळे आमी धांपया हे घडीभर पेद्रू मासली पागोन आसलो त्या तिबेरिया सरोवरांत आनी ह्या वेळार जेजू थंयसर त्या तडीर पावता आनी पेद्रू विचारता कितली मासली मेळ्ळी कितेंच ना तुजें जाळ दोनीच्या उजव्या बागलेन उडय आनी तो वेळ तो उडयलेंच वड सयत मासली ताच्या जाळांक सांपडली अजापी रितीन आनी ह्या वेळार पेद्रू जेजू मुखार वेता दिब्यांनी पडटा आनी सांगता म्हजे सरशिलो पयसर सोमी हांव एक पातकी मनीस आनी ह्या वेळार जेजू ताका आपण दिता ह्या घडयेंत हांव तूं मनशांक पागतलोय ह्या घडयेंत हांव तूं मनशाक पागतलो एक नवें मिसांव ह्या उतरांनी पेद्रूक जेजून दिल्लें मोगाच्या इश्टानो मनशाक पागचें म्हळ्यार कितें एक साद्या सोंप्या उतरांनी सांगचें जाल्यार आमी लोकांक जेजू सरचें हाडचें प्रयत्न ह्या घडये ह्याच देवाच्या उतराचो ह्या विशयाचेर देवाचो उतराचो नियाळ करूंक आमकां समय आयती करता आसतना पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आमी ह्या घडये आपण दिवया तोच पवित्र आत्मो जनवाय दितार तोच पवित्र आत्मो आमकां देवाचें उतर नियाळ करूंक समजूंक आमकां आदार दिता ह्या घडये तेच पवित्र आत्म्याक ह्या घडये आमचे मदें येवकार करया विशेश करून देवाचें उतर आयकोवचें आमकां आनी हें देवाचें उतराचो नियाळ दिवचें आमच्या भावाचेर तोच पवित्र आत्मो ताचे विशेष सकत घालून दी म्हणून ह्या घडये तसो आदार आमी मागून घेवया Sanko Tombata Omatu
99. जीसून बसयल्या पवित्रात्म्याये बापाच्या आत्म्यातून देवोन ये. जीसून बसयल्या पवित्रात्म्याये बापाच्या आत्म्यातून देवोन ये. मोगाच्या आत्म्या मोजेर 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 देवोन ये. मुझ्या दुकांत बुसवण दिवके. मुझ्या दुकांत बुसवण दिवके. मुझ्या कष्टांतून आधार जावन ये. मुझ्या कष्टांतून आधार जावन ये. मुझ्या आत्म्याक उसवाड जावन ये. मुझ्या आत्म्याक उसवाड जावन ये. जेसून बसयल्या पवित्रात्म्याये बापाच्या आत्म्यातून देवोन ये. बापाच्या आत्म्यातून देवोन ये. मातेप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 4 अध्याय 18 आणि 19 वाक्य. एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराच्या वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रो म्हणटा त्या सिमोंक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखलें. सरोवरांत ते जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन आशिल्ले. आनी ताणें तांकां म्हळें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. तक्षणच आपलीं झाडां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. देवाचें उतार ही. वाकणी तुका क्रिस्ता. आयच्या दिसा आमी एक गुंडाळेचें चिंताप आमी नियाळ करतले. हांव हें वाचप आमी मुस्तपुटी वाचलां. आनी कित्या खातीर जेजू ह्या मसली पागतल्यांक आपयता आसतना पेद्रो तुका हांव पाप साहेब करता. या आंद्रे तुका एक हांव आपोस्तल करता. तुका एक सांत करता. तुका एक शिस करता. तुका एक गोवळी करता. असलीं उतरां सांगनासतना जेजू म्हणटा, येया तुमकां मनशांचे पागी करता म्हणटा. सवाल आमकां उपजाता मोगाच्या न्हू. सोमी जेजू कित्या खातीर ह्या मसली पागतल्यांक मनशांचे पागी करता म्हणटा. एक उडास दवरसय मनशांचे आत्मे हाडूंक देवा लागीं देव आमचे कडेन विशिश्ट कांय अपेक्षा करता आसना. खंयच्या उद्योगांत तूं आसाय, जर तर त्या कामांत तुका परिणत आसा, त्या कामांत तूं बरें परिश्रम करून करताय, तुजे थंय थालेंतां आसात, तुजे थंय जाणवाय आसा, जागृतकाय आसा, शिस्त आसा, तुजें परिश्रम आसा, देव तें मानून घेता. देव सांगता ना, तुजें सगळें साडून तूं आनीक उद्योग प्रारंभ कर.
तो अनेक कितेंगी खर म्हणून देव सांगता आसतना तो सांगता तुझे आसल्या मिसावांतच इल्ल्यांक बदलावण करता. तूं मसली पागून आसाय, तुका मसली पागचे विशयी जाणा आसाय, तर विद्या तूं मनशांक पागूंक उपयोग कर. सावल मकान तुका उपजाता, तर मसली कशी पागोवंक व्हडले विशय काले आसा. मसली पागचेच विद्या मनशांच्या आत्मे कशे तातूंत आमी हाडव येत म्हणलें एक सामान्य सवाल हर एक लडे येवंक पुरो. मसली पागचें खंय, मनशाचे आत्मे पागचें खंय, आकान ताका हाज्या गजांतर व्यत्यास म्हणून आमी चिंतूंक पुरो. एक घडी आमी गुंडायक नियाळ्ळें जाल्यार जेजून सांगच्या उतरांत विशिश्ट अर्थ आसा मोगाचे न्हू. आमी पळय जाय सोमी जेजून शुभ वार्ता मस्त जाणांक जायत्या जाणांक ताणें वांटल्या. ज्या केव्हाक ताणें आपयत आसतना थंयसर ताणें सांगिल्लें, तो ज्या केव्हाच्या घरा येत आसतना लोकांनी म्हळें, 6 लोकांच्या 19 अध्यायान 7वें वाक्य म्हणटा, हें पळोवन मनशाचो सैरो जावन गेला म्हूण लोक गुणगुणोवंक लागलो. जेजू केदाळा ह्या जाकेवाच्या घरा गेलो, लोक म्हणा लागलो, वो कितें ह्या पातक्यांचें सांगातपण घेता. आमी मस्तपटी सांगचें आसता मोगाच्या न्हू, पोर मुसर तो आसलो, आज कितें तो अशें करता, तो कितें पातके खाले आनी खाले मागणें मनशे म्हणून म्हणूंक पुरो मोगाचें न्हू. आनी पयत पुस्तकांत मुखलें वाक्य तस आनी नवें वाक्य म्हणटा, जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या, कित्याक होय अब्रामाचो पोतो निजाकी मनशा पोतो सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला. पागचें म्हळ्यार मनशांचे आत्मे देवा कडेन हाडचें. तें जावन आसा देवान जेजूचें मिसांव. आतां हांगासर आमी पळयलें जाल्यार जाकेवाक आपयत आसतना जाकेवाक खंयसरी सांगोना तूं म्हजो येवन पटलाव कर म्हणून. जाकेवाक सुटका मेळ्ळी सोमा, जाकेवाक घराण्याक बचाव मेळ्ळें सोमा, पूण ह्या जाकेवाक सांगोना ये म्हजो पटलाव कर म्हणून. पूण पेद्रूक आनी आंद्रेक तो सांगता ये म्हजो पटलाव कर म्हणून. कित्या खातीर थंयसर पटलाव करूंक सांगता म्हळ्यार जेजू तांकां तरबेती दिवंक आशेता. उडास दवरी जाय, खंयच्याय व्यक्तीन खंयच्याय जावं दी, धार्मीक जावं दी, लायक जावं दी, जर तर देवाच्या लोकांक देवा थंय आडीचे जाल्यार ताका एक तरबेती गरज आसा. खंयच्याय तुमच्या उद्योगार तुमी आसूंक पुरो. कितें तरबेती ह्या पागी मनशांक तो दिवंक आशेतालो, कितें तेंचें तें आसलें आनी कशें तें एकामेकाक थाळ पडटलें म्हणल्या विशयांत आज आमी नियाळ करना सामोगाच्या न्हू. आमी पळयलें जाल्यार एक मसली पागी जाय जाल्यार पयल्यान पयलें दर्या ह्या विशयान हांवें तुवें जाणा जावंक आसा. दुसरें विवेगड मसल्यो त्या दर्यांत आसा म्हणलें हांवें तुवें जाणा जायसय. तिसरें विविध रितीन टेक्निक्सार ती मसली पाग येत म्हणलें जाणा जायसय. चवथें ती धरिल्ली मसली सारक्या जाग्यार व्हरूंक जाय आसची. 2 ह्या बोट कितें आमकां जाय ती सारकी आसची गरज आसा. 5वें एकल्याक मात साध्य ना, सांगता मनशां गरज आसा म्हणलें. 5 संगती आज आमी नियाळ करता. पयल्यान पयलें मोगाचें न्हू, आमी पळयलें जाल्यार मनशाक आत्मे हांव तुवें जिके जाय जाल्यार हो संवसार कितें म्हणलें हांवें तुवें जाणा जायसय. कशें पागोवंक येता मनशान दर्यो कितें म्हूण जाणा जाल्या शिवाय पागोवंक शकना. मसली धरणीर मेळना, रुखारी मेळना, आकाशारी मेळना. मसली तुका जाय जाल्यार ती दर्यांत ह्या उदकांत मात्र ती मेळोवंक शकता. दर्यांत शांत तरान आसूंक पुरो, ल्हारां आसूंक पुरो. ह्या क्षुद्र जावन दर्यो
ब्लॉस्टर्स म्हणटा एकदम शुद्र दर्यो आसूंक पुरो. जर तर तो दर्यो शुद्र आसा म्हूण गुत्तुना जशें एकलो मासली धरूंक वचा जाल्यार तो मनीस मरता. ह्या संवसारांत तशेंच साबार जाण आपल्या मूर्खपणा वरवीं स्वार्थ प्रकट करूंक म्हूण गेले. संवसारा विशयंत तांणी गुणायेचें ज्ञान तांणी जोडूं ना, त्या देखून लोकांनी तांकां सुलाब्यान जिवेशी मारन ते गेले. खंयसर गे कशें एक मनीस दर्यो कितें म्हणून नेणा आसतना फागूंक वसा जाल्यार तो त्या उदकांत आसच्या लारांक जावंक पुरो, त्या दर्यांत आसच्या गुणाक वचून शिरकोवन पडोवंक पुरो, या उपयोंक कळनासतना जावंक पुरो, या सडन थंयसर एक वारें मारलें आनी त्या वाऱ्याक उसांबळ जालो दर्यो आनी थंयसर दोन पुरा उलटा पलटा जाली आनी तो मनीस मरता. त्याच प्रमाणे ह्या संवसारांत हांव आनी तूं आत्मे जिका जाय जाल्यार पयल्यान पयलें हो संवसार कसलो म्हणलें आमी जाणा जायसय. हांगासर क्रूर मनशां आसात, सादी मनशां आसात. हांगाचे संस्कृती हांवें तुवें जाणा जायसय, हांगाची भास हांवें तुवें जाणा जायसय. हांगासर संवसारार खंयच्या पुरा रितींनी खंयचो पुरा प्रदेश आसा म्हणलें हांवें तुवें जाणा जायसय. म्हाका एकटी सांगिल्लें थंयसर नॉर्थ इंडियांत त्या ट्रायबल जाग्यांनी थंयसर धार्मिकांक थंयसर पुरा वचोंक आसता आनीक थोड्या जाग्यांनी थंयसर पेट्याचें मांस खातात. आतां ती तांची संस्कृती. हांव खायना म्हणल्यार कुडलें तो लोक तुका एक्सेप्ट करना, तुका मोहन जावंक पुरो, पूण ती संस्कृती त्या प्रमाणे आसा त्या थंयसर त्या प्रदेशाची बुडकट्टू जनांगाची तांची संस्कृती तूं नेणा जावन हांव खायना, हांव तशें करना म्हळ्यार लोक तुजे वटेन बसोंक आयकना. त्या देखून मिसांव काम करतलो मनीस पयलीं तांची संस्कृती तो जाणा जाता. ती जाणा जावन ती संस्कृती आपणाचेर तो घेता आनी गेल्या उपरांत मात्र त्या लोकां थंय ताका वसोंक जाता. आनी सांग पळोवलें जाल्यार तशेंच गेल्ल्या कडेन तांच्या संस्कृती तो एडॉप्ट करूंक पळोवं नासलो. तो जेंतिलांच्या घरा वचून आसलो, जेंतिलाच्या जाग्यांनी वचून आसलो, जेंतिलाच्या देवळांक वचून आसलो. कित्याक त्या संस्कृती त्या कितें संवसार त्या जाग्यांनी कितें आसा तो पयलें जाणा जावन ताजे उपरांत तो पागोवंक प्रयत्न करतलो. तर मोगाचें न्हू, हांव चिंता हें पयलें मॅट आमकां अर्थ जालें म्हणून संवसारार शुभ वार्ता प्रगट करच्या पयलें हांवें आनी तुवें हो संवसार कसलो, हांगाचे विविध तरांचे सन्निवेश कसले, हांगाचे विविध तरांच्यो भासो कसल्यो, त्या जाग्याक तूं येताय जाल्यार जाग्यांनी आसचें म्हत्व, त्या जाग्यांचे आचार विचार आमी पयल्या सातेर जाणा जायसय. दुसरी संगत आमी मासली पागोवंक वेता म्हणटा आसतना उडास दवरय. हांव म्हाका पागोवंक सांगलां, म्हाका भारी मन आसा देखून वचून दर्यांत वचून पागता म्हळ्यार पयलेंत तुका एक तिमिंगला मेळ्ळें जाल्यार तुका गिळणेंत सोडलें. मासली पागोवंक येताय, भारी जोसर येताय आनी फस्टाक तुका एक तिमिंगला मेळ्ळें, गुळ बुंगन गिळोवन सोडलें. शुभ वार्ता प्रकट करता न्ही तशेंच भारी जोसर आमी सुरू करता. हांव बरी एका रितीरेक आयकली, म्हाका इतली खुशी जाली की ताणें काल सांगचें, म्हाका आनी काल सांगचें म्हणचें येचें आनी सुरू करचें. जालें, दाडा चार मार पडले खंय वचून. आनी थोड्यांनी आमकां कोणा मनशांक टॉर्चर करूंक सुरू केलें. ह्या त्या मनशाकच जीवशे मारलें. कित्याक म्हळ्यार कशें दर्यान मासली कोल्ला करूं न्हू, तारले बांगडे जावंक पुरो, लेपो जावंक पुरो, ते कांय हार्म करनातल्यो. तिमिंगिला या मोसाळे या शार्क तले पुरा दोडल्या कांट्यांचे व्हडले व्हडले जिवी आसात. जर तर एका मनशाक गुत्त नासतना तो आपले झाड काडून तशें तेल्याक वचत जाल्यार या गरी काडून तेल्याक वचत जाल्यार ती मासली ताका मेळोवंक साध्य ना, व्हडली मासली ताका मेळोवंक साध्य ना. त्या देखून आमच्या जिवितांत आमी उडास दवरिसे मोगाचें न्हू. हांव खंयच्या रितीच्या मनशा लागीं हांव वेव्हार करता म्हणलें आमकां फस्टाक आमकां कळासय.
जर तर आमकां ते अर्थ जायना आमी वठारे वचून आमी करूंक वेता त्या दाळा मागीर देवाक दुसोन प्रयोजन ना. हांव देवाक इतली बरी शुभ वार्ता प्रगट करूंक गेलो, म्हाका इतले कश्ट आयले, म्हाका कितें अशें जालें, मुस्त जाणां आज रडटात मोगाच्यान. हांवें करूंक गेल्लो बरें, हांवें शुभ वार्ता प्रगट करूंक गेलें, म्हाका कित्याक अशें जालें म्हणून. उडास दवऱ्यान जेजूच्या टायमारी जेजून थोड्यांक म्हळें तूं देवाच्या राजाक लागीं आसाय म्हणून. ते सादू व्यक्ती, बरे व्यक्ती, तरणाटो क्रिस्त तरणाटो म्हणालो स्वामी हांवें कितें गरजेय. त्या वेळा म्हळ्यार येवपादेस पाळ, हांवें पाळल्यात. त्या वेळा म्हणालो तूं सर्गींच्या राजाक लागीं आसाय आनी तुजें विकून मात्र ये म्हणून. पूण थोड्या कडेन म्हणालो तुमी आज्ञा न्हू, तुमी सैतानाच्या पिळगेन म्हणालो. कित्याक थंय वर्ग आसो तो लोक, त्या लोकाक आनी सादू लोकांक मुस्तू व्यत्यास आसा मोगाच्यान. थोड्यांक इल्लेशें कथन सांगल्यार चलता, थोड्यांक मुस्तू रितीर तुवें गळावन पुरा सांगूंक जाय. त्या देखून हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय आमच्या जिवितांत. मनशाक पागचें म्हळ्यार ह्या मनशाचो आत्मो जिखचें म्हळ्यार त्या मनशा विशयी तुका जाणा जायसय. विविध मनशाची कूड एकच, मनशाची कूड एकच, पूण ताजे भितरलो आत्मो विंगड जावन आसा. ताजे भितरली जाणवय विंगड जावन आसा, ताजी बोगणां विंगड जावन आसात. त्या देखून कशें एका टेररिस्टाक आनी एक घरा केदाळे मागणें करच्या मनशाक थाकान एका शुभ वार्ता प्रगट करतना मुस्त व्यत्यास आसा. केदाळा मनीस हें जाणा नेणा जावन वठार शुभ वार्ता प्रगट करूंक येता गे, त्या वेळार ते मनशां ती तांकां सारकी तरबेती नासल्या वरवीं ती समस्याक वळोवंक जातात. तिसरें जावन आसा मोगाचें न्हू, मासली बागोवंक कसली टेक्नीक तूं यूज करताय, कसली रिती तूं यूज करताय म्हणलें बारी गरजेचें. मुस्तमुटी आमी पळयता मासली थोड्यांनी गरी घालून आमी ताका एक गांयदोळ बांदून घे, एकालें जिवी बांदून घे, एक कीड बांदून घे, मुस्त जाणां मासली पागतात. ल्हान ल्हान जाग्यांनी तळ्यांनी ह्या न्हंयच्या देगेर एक एक दोन मासली ह्या चड इल्ल्योश्यो मासल्यो तांकां पागोवंक जायत. पूण चिके व्हडल्यो मासल्यो पागय जाल्यार तुवें झाड उपयोग करी जाय. आणकी बऱ्यो मासल्यो तुवें करी जाल्यार आतां बरो मुस्त टेक्निक्स आसात. काले मासली धरूंक रॉड काय यूज करतात, व्हडल्यो ट्रॉल बोट यूज करतात, विविध रितीचे हातेरां आजकाल आसात. आनी त्या देखून मुस्त मासली बागोवंक जाता, मुस्त मासली बागोवंक जाता तांकां. पूण हांगासर आसल्याक एक वा दोन मासली मात पागोवंक जाता. ताणें गरी घालची बिरमोत आनी तो घालता. आतां मनशांय तशेंच थोड्या मागण्या जमातींनी एकली, दोगां, 4 जाणां, 10 जाणां आसूंक पुरो. थोड्या मागण्या जमातींनी 100 हजारांनी या थोड्या कडेन लाखांनी जण येवंक पुरो. आतां सवाल खंयची रीत या मासली या मनशाचे आत्मे जिखूंक आमी करता म्हणलें सवाल. पळया, एक व्हडलें एक नट्ट आसा, व्हडलें नट्ट घाला मासली पागोवंक. धाकटी मासली तांदूळ शिरकाताय, शिरकाना, तेज्या वट्ट्यान रपाक्क करून पास जावन येता. धाकटी मासली धरिचे जाल्यार तुजे कडेन नट्ट धाकट्याचेंत जायची. मुस्तमुटी आमी पळयता क्लासींत टिचरां दोतोन शिकयतात. ह्या चिल्ड्रन मिनिस्ट्री म्हणून थोड्या कडेन आसा भुरग्यां खातीर मिसांव म्हणून. उडास दवरया मोगाचें न्हू. हर एक सोर जावंक पुरो, मर्डरर जावंक पुरो, एक व्याभिचारिणी जावंक पुरो, एका टायमार तीं भुरगीं जावन आसलीं. आनी जर तर ह्या भुरग्यांक आमी सांगात समाज सारकें मिसांव आमी तकलेन घालें जाल्यार तें भुरगें धारोडेकर जायना, डेकॉयटी करना, प्रॉस्टिट्यूट जायना, ह्या खंयचीय फाड कामाक वचना. हे मिसांव ह्या धाकट्या भुरग्यांच्या मांड्या घालचें मिसांव हें कांय ल्हानशें मिसांव न्ही. एकल्याच्या मिसांवाक लाखांनी लोक थंयसर ग्रावंडार बरोवंक पुरो. लाखांनी बरल्या कोडले ताजे मिसांव वर्ते म्हणूंक जायना. ह्या भुरग्यांक त्या मिसांवाचे गेल्यार तांकां कांय अर्थ जायना. ताजो अर्थ हांवें कालें सांगचें म्हळ्यार एक एकल्यांची एक एक रीत
पक्ष आसता त्या देखून मुजित श्रेष्ठ हांवें करचेंत श्रेष्ठ म्हणून सांगूंक जायना. थोड्यांचे स्त्रियांचे मिसांव आसता, एका स्त्रियेन मात आनी एका स्त्रियेक सांगल्यार ताका अर्थ जाता. थोड्यांचे ग्रेस्तांक मात्र कुटुंबांक ते मिसांव करतात. आळे साहेबा तो ग्रेस्तांव पटल्यान मात्र तो साहेबा दुबळ्यांच्या कोणें वचना म्हणून सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार थोडे ग्रेस्त मनीस हाय स्टेटसाचे मनीस सामान्य जाग्यांनी वचनात. सडाव जावन मागणें ते पर्यंत सामान्य जाग्यांनी आसतात ते ताका वचनात. आनी असल्या संदर्भार जर तर कोण मनीस वचून ग्रेस्त मनशा लागीं बसून तांच्या कडेन करता ताका आमी टिका करूंक जायना. ताका आमी टिका करूंक जायना. ताणें ताणें करची रीत ताका ताका सन्मान जाल्ली रीत. त्या देखून जेजू कितें म्हणटा, एक आत्मो 99 बोकरे गेल्यार समाक आसचे की एक बोकरो सुकोवन गेलो जाल्यार ताका हांव सोदून येता म्हणून. त्या देखून खंयच्याय मागण्याच्या पंगडांत कितले जण आसा म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही. भगार कितले आत्मे ते देवा थंय आयल्यात म्हणलें तें गरजेचें. ते तांकां कशें टच जाता म्हणलें गरजेचें. पयत पुस्तकांत तुमी जाणात जेजू हजारो लोकांक खाण जेवण दिता. उंडे आसले इल्ले उंडे आसले मस्त उंडे करून वांटून दिता. आनी हाचे उपरांत लोक ताजो पटलाव करता. आनी जेजू म्हणटा ह्या लोकांक इतलो मुजेड पटलाव करून येता जाल्यार ह्या लोकांक हांव पातयेना. तांच्या काळजांत कितें आसा म्हाका तूं जाणा म्हणटा देव. ते लोक येतले कित्याक तांकां खाण मेळटा म्हणून जेजूचो पटलाव करनासले, जेजू जाय जेवण पटलाव करतले न्ही. तशेंच व्हडल्या व्हडल्या क्रुसेडांक हजारांनी लाखांनी लोक वचोंक पुरो हेचें काय लागून पिडा गूण जायचे म्हणून सोडून जेजू जायचे म्हणून न्ही. सगळ्या ग्राउंडार लोक हजारांनी लाखांनी भरल्यार एकच एक व्यक्ती जेजू कडेन गेला म्हणून आमकां सांगूंक जायना. ताजो उद्देश थंय येताले सो मनशाचो उद्देश विंगडच आसूंक पुरो. गूण जावचे जावंक पुरो, फायनान्शियल स्ट्रेंथन जावचे जावंक पुरो, या मेळिल्ले उपकार मेळचे जावंक पुरो, त्या खातीर थंयसर येता. तशें म्हणून त्या मनशाचें मिसांव व्हडलें हांगासर एकलो करता ताजें कांय ना, ह्या भुरग्यांक करता तांचें कांय ना, ह्या स्त्रियांचें करतात कांय ना, ह्या प्रायस्तांक करतात मिसांव कांय ना, आमचें मात्र तशें मिसांव म्हणून कोणीय कोणाक सांगूंक जायना. मोगाचें न्हू. जेजून वापरल्यो रिती विंगड विंगड आसात. तांचें आमी पळयलें जाल्यार पयत पुस्तकांत म्हाका खुशी जाल्ली काय म्हळ्यार जेजूची एक कडेन एक रीत आसली. सामार्याच्या स्त्रियेक विंचता आसतना ती बिरमो ताजे इतल्याक थंयसर उदक ओडूंक आयिल्ली. जेजू जावन वचून कुट्टून कुट्टून म्हणल्यार गेलें तिचे लागीं उलयता. आमी पळयता सामार्याच्या स्त्रीक 4थ्या अध्यायान 7वें वाक्य सांजोवांच्या 4थ्या अध्यायान 7वें वाक्य म्हणटा, सामार्याची स्त्री थंय उदक ओडूंक आयली. जेजून तिचे लागीं विचारलें म्हाकाय पिवंक इल्लें उदक दी म्हणल्या शायलीर ती रीत ताणें थंय तो आत्मो जिखोवंक ताणें वापरली. आनी मुखार उलोवन म्हणटा तुजो घोव खंय आसा तूं पातके म्हणून डायरेक्ट सांगना, तुज्या घोवाक आपोवन हाडणें म्हणटा. आनी सांगता आसतना म्हणटा थंय तुजो घोव न्ही म्हणटा. आनी थदाळ त्या स्त्रियेक कळटा हो एक प्रवादी म्हजी सुखी म्हाका आतां म्हाका अंतस्करणाक कळटात म्हणटा. ती स्त्री कितें करता ह्या पवित्र पुस्तकांत पळयता हांव 4थ्या अध्यायांत तवळ स्त्री आपलो कोळसो थंयसून शाराक गेली आनी तांच्या लोकांक सांगूंक लागली येया हांवें केलां तें सगळें म्हाका सांगलेलें एका मनशाक पळया. वस्तू क्रिस्त गाय इतलें आयकून शारसो लोक जेजू दर्शन आयलो. पळया स्त्रियेक कशी उपाय केल्ली रीत तर दुसरी. तिका एक उदक विचारलें, तिच्या पातका विशीं ताका कळीत केलें आनी सगळो लोक थंयसर येशें केलें. आनीक पळयात हांगासर ह्या स्त्रिये विशीं अशें जाल्यार आमी पळयता ह्या एका गादागाराच्या एका व्यक्तीक मानसीक अस्वस्थ व्यक्तीक जेजू गुण करता. आनी हांगासर आमी पळयत आसतना सामार्काच्या शुभ वार्तेन आमी 4थो अध्याय थंयसर पळयलें जाल्यार म्हत्वाचें वाक्य तो म्हणटा सांज जातास आमी फलतोडी वचया म्हूण जेजू शिसा लागीं म्हणालो आनी माचव्यार सोडून तो गेलो. एका कडेतावन आनेक कडेक एका आत्म्या खातीर माचव्यार सोडून ह्या जाग्यातावन एका सायडीतावन आनेका सायडीक येता. आनी उपरांत कितें जाता पळया 5वें अध्याय पयलें वाक्य म्हणटा ते सरोवराच्या पेले तडेक उतरून गेरेसनाच्या गांवाक येवन पावले. जेजू माचव्यांतलो देवलो तितलोच देवसर लागलो एक मनीस समाधींतलो भायर सन ताजे मुखार उबो जालो. आतां ताणें कांय म्हणूना वो गेलो. जेजून त्या मनशा ती आसली
पाड सकत कितें आसा ती धवडायली. आनी विशिश्ट कितें म्हळ्यार देव सारते म्हणटात आमी दुख्खांत येता म्हणून. आनी जेजू ताका परमिशन दिता. आतां जेजू गुत्तुनांगी ह्या दुख्खांत गेल्यार दुकोर पुरो वचून मरतात म्हणून जेजू गुत्त आसा. आनी दुख्खांचे नश जाता आसतना लोक पुरा उसांबळ जाता म्हणून गुत्तुनांगी जेजू गुत्त आसा. तरी पूण ती ताची शैली ताजें शुभ वार्ता प्रगट करची ती रीत. आनी तो म्हणटा वचून दुकरांक तांकां सोडटा. दुकोर पुरा नाश जातात. लोक धांवून येता पळयता तो इतलो कठोर आसलो मनीस सगळो निर्मूळ न्हेसोन सुबित्त कर्ण तो बसून आसा. लोक जापवतात एकले सकत गाय. आखरेक तो लोक म्हणटा तांकां पयशांचें तांची समृद्धी तांकां गरजेची. आनी त्या देखून म्हणटा तूं म्हाका आमकां हांगा सोडून दायकन वच म्हणटा. पूण ताच्या फाटल्यान कितें जाता म्हणलें गरजेचें. जेजू थंय वेता सोमा एकच तत्व जिखच्या खातीर एका तडीत न्हू अनेक तडी घेवन थंयसर एकल्या सोडून परत फाटी येता सोमा. पूण कितें करता हांगासर आमी पळयलें जाल्यार तो जें कितें बरो जाल्लो व्यक्ती थंयसर पळया 20वें वाक्य म्हणटा तो गेलो आनी जेजून आपणा पसत केल्लें सक्कड देकापोलीन म्हणजे 10 शहरांनी गाजोवंक लागलो. आयकले समेस्त विस्मीत जाले. दॅट इज ताजें ती रीत जेजूची एक रीत. कशी ताणें चेंजीस केलें पळया. ताका एकल्याक ते थंयसर आयलो. दुकरांक पुरा जे मरोंक जालें. लोक सक्कड ताका वच म्हणटा. ह्या मनशा 10 शहरांनी वचून जेजूची शुभ वार्ता प्रगट करता. मोगाचेनो मुस्तपुटी आमकां भोगता आमी अशंत करीचे थशंत शुभ वार्ता प्रगट करीचे हें आमच्या मोतींतल्यान आमी भायर काडीचें. कशें एक मसली फक्त आसतना विविध रितीची झाडां ह्या विविध रितीची टेक्निक्स एक मनीस यूज करून मसली पकतागी तस प्रमाणे मनशांचे आत्मे पागोवंक विविध रिती आसा जाल्यान एकल्याक आनी एकल्याक खंडन करूंक जायना. आनी अशंत गरजे इत्त सोमाचेर रीत नव्यानागेचें मास सोमा थंय करचें मास सोमा थंय अशें करचें मास सोमा आमी थंयसर खंय थोनी भायर येवन पळोवंक जाय. आत्मे जिखचें एक एकल्याची रीत एक एक आसा देखून ताका आमी तांकां वचूंक टिका करचें सोडून आमी एकामेकां सपोर्ट करूंक आमी पळया. मोगाचें न्हू. चवथें संगत मसली फक्त आसतना आसा ती फागलेली मसली सांगाता हाडूंक आमकां साका जाय. मुस्तपुटी आमी पळयता व्हडले एक रितीर जाता. बारीक बरें म्हळ्यार खंयसर कन्वेन्शन जातात पुरा खंयसर आमी टीव्हीर आनी पळयता हजारांनी लाखांनी लोक येता. फाट येवन तो लोक खंय येता. हेवटेन फुल्ल स्पिरिटार तो लोक भरलो आत्म्याच्या सक्तेन भरलो. फाटी येवन त्या मनशाक फॉलोअप करूंक कोण आसा त्या मनशा फाटल्यान रावून मागण्याच्या सक्तेन ताणें मन दवरसून वचूंक ताका कोण आसा. कोणी ना. आनी अशेंत करता मोगाचें न्हू. मनशाच्या जिवितांत थोडे फावटी आमी आत्मे जिखोवंक भारी प्रयत्न करता आनी भारी एक साधन केलें म्हूण चिंता. आखरेक धरिल्ली मसली आमचें ती आसना. आमी पळयता एक उदाहरण थंयसर पळयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार शालुकाच्या 5व्या अध्यायांत 6वें आनी 7वें वाक्य अशें म्हणटा. झाडां उडयलीच मसलीची व्हडली रास झाडाक सांपडली आनी झाडां पिंजूंक जालीं. तेवळ दुसऱ्या दोणींत आसल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमो करिशें तांकां हात भाशेन ताणें आपयलें. ते आयले सांगाता मेळून दोनी दोणी आनी ताणें मसली भरली इतले की दोनी दोणी बुडोवंक जाल्यो. आतां चिंते त्यो दोणी बुडल्यो मसली खंय गेली वेस्ट. झाड उडयली जायती मसली पडली ती झाड इतली भिजून गेली वेस्ट हाताक मेळना. अशेंत जाता मोगाचें न्हू. मुस्तपुटी शुभ वार्ता आमी प्रगट करूंक पुरो. प्रगट केल्या उपरांत तो व्यक्ती सदांच आसचे बरी मागण्यात आसचे बरी आमी कांय पुणी करता वंगी म्हणलें एक चिंताप म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार सदांच आसूंक जाय. त्या देखून कथोलीक पळय सभेन कशें म्हळ्यार हर एक इगर्ज आसा बिस साहेब आसा फाप साहेब आसा. पळय सभेन कितें जाता
ताका फॉलो अप जावन हर एक कडेन थंयसर युनिट या आमी फिरगस या पॅरिश म्हणटा ह्या पॅरिश उपरांत परत वाडे आसात थंयसर एक गुरकारा करतात थंयसर कितें तेंगे पळयतात ल्हान क्रिस्तांव समुदाय म्हयन्याक एवटी थंयसर जमता खंयसरगी एक फॉलो अप करूंक एक अवकाश थंयसर आमी करता ना तर कितें जाता म्हळ्यार फॉलो अप ना तुजे बोट तूं मासली बगताय ती तुजी बोट जर तर ती व्यावहारीक तरान ती मासली धरूंक तुका शकना जाल्यार तुवें पागलेलें संपूर्ण तराचें वेस्ट जावंक पावता त्या देखून उडास दवरया ही आमच्या जिवितांत गरजेचें पांचव्या मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत हें मासली बगता आसतना उडास दवरूं जाय एक एकल्या मनशाक पागोवंक जायना आत्तां हांवें पळयल्ल्या वाचिल्ल्या त्या वाचपान हांवें पळयलें थंयसर मासली इतली भरली की थंय म्हणटा पळयत पुस्तक दोन आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमोग करीशें तांकां हात भाशेन ताणें आपयलें ते आयले सांगात्या मेळून दोनयांनी ताणें मासली भरली उडास दवरया मासली पकता आसतना एकल्यानच मासली पकता हांव पुरा करता जायना पुरी मासली मस्त मासली पागोवंक जाय जाल्यार उरल्यांची साई आमकां गरज आसा मनशाच्या जिवितांत जर तर तूं देवाचें मिसांव करताय जाल्यार हर एकल्यांची आमकां गरज आसा धर्मीक मणयारी गरज आसात धर्मीक भयणी गरज आसात लायक भाऊ गरज आसात लायक भयणी गरज आसात बिझनेसमॅन गरज आसात आमकां कुली कामाचे गरज आसात एम्प्लॉईज गरज आसात धाकटेर गरज आसात वकील गरज आसात थंयसर इंजिनियर गरज हर एक व्याप्तीचे मनीस आमकां गरज आसात त्या देखून आमी सांगूंक जायना हांव सुवार्ता परगट करता म्हाका कोणी नाका जायना आमकां हर एकलेंगे मोगाचें न्हू उरलीं सांगाता मेळ्ळ्यार मात्र हांव तूं सांगाता शुभ वार्ता परगट करूंक शकता त्या देखून जेजून सांगता आसतना त्या सांत पेद्रोक ताणें आपयता आसतना ताका सांगलें ये तूं आतां मासली पक्षांत तुका पुरो इतलें गुत्त आसा न्हय येत टॅक्निक्स तूं आतां मनशांक पागोवंक उपयोग कर त्या देखून जेजून सांगलें आले हे टॅक्निक्स कितें आसात मासली पक्षे तेत मनशाक पागोवंक तुका उपयोग करूंक जाता तेच तुवें टॅक्निक्स यूज केल्यार पुरो तुका मनशांचे साई कितें जायचे मनशाचे साई फायनान्शियल सपोर्ट जायचे मुस्तुपटी आमी एक एकले वचून शुभ वार्ता परगट करता ताका गरज आसचे फायनान्स खंयतोन येता जावंक पुरो आमकां स्किल जायचे थोडें काले म्हणटा तालेंतां जायचे जावंक पुरो म्युजीक मिनिस्ट्रीचे जायचे जावंक पुरो सोशल वर्कर्स जायचे वॉलंटियर्स जायचे या इंटरसेसरी ग्रुपाचे जायचे सगळे जायचे आमकां सगळे जायचे तशें आसल्यार मात्र थंयसर ती एक शुभ वार्ता परगट करूंक जाता तर मोगाचें न्हू आज हांव आनी तूं खंयच्या उद्योगार आसां खंयसर आसां म्हणल्यार गरजेचें की हांव आनी तूं आसल्या खंयच्याय वृत्तेंत खंयच्याय एका जबाबदारेंत थंयसरत आमकां आसलें ज्ञान कशें आमी जेजूची शुभ वार्ता परगट करूंक उपयोग करीत म्हणल्या विशयंत आमकां आजगारा वचून आमी आनी तुवें योचन करीत जाय जावंक पुरो एकलो धाकटेर आसा ताणें गूण करता आसतना जेजूच्या नांवान ताणें आपोवन ताणें मागणें करना तांचे आत्मे ताणें जिखोवंक ताणें प्रयत्न केले जाल्यार कितलेशे आत्मे देवा थंय येवंक साध्य आसात मोगाचें न्हू आमच्या उद्योगांत खंयच्याय उद्योगांत आमी आसूंक पुरो आमचें तें कितें स्किल्स आसात आमकां कितें टॅलंट आसात जावंक पुरो एक टिचर आसा आनी त्या टिचरीक मस्त स्टुडंट्स आसात जर तर त्या स्टुडंट्सांक कशें देवा तें हाडचें तिजें स्किल तेणें यूज केलें जाल्यार ती व्हडली टिचर ह्या शुभ वार्तेच्या कामांत उखलून धरलो हात जावंक शकता कोणीय ते खंयचे उद्योग हांव नांवांक हें करना पूण खंयच्याय शेतांत आमी आसूंक पुरो खंयच्याय शेतांत आमी आसूंक पुरो उडास दवरया मनशांक पागोवंक हेलोत्तो हुद्दो हलेंत स्थानमान गरज ना बगार गरज आसा हें पागोवंक जाय आसचे रिती रिवाजी हांवें तुवें जाणा जावचें हो संवसार हे कशें ह्या संस्कृती कसली ह्या मनशा सांगाता कशें बरचें आमी 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 आसचें त्या विशयीन आमी जाणा जायसय तर 5 संगती हांव तो उडास दवरया पयल्यान पयलें ह्या संवसारा विशयीन जाणा जाया दुसरें
ह्या संवसारांत आसच्या विविध व्यक्तित्वा विशयी तांचे भितरले आसचे भावना या तांचे भितरले जाणवाय या व्यक्तित्व एक एकल्यांचे एक एक आसता ती आमी स्टडी करूंक आमी पळया. तिसरें एक एक मनीस एक एक रितीचे टेक्नीक यूज करूंक बरो पूण आमकां खंयचे सुटेबल ते तराचे टेक्निक्स आमी यूज करूंक ते रिती रिवाज यूज करूंक आमी पळया. चवथें आमकां जें कितें आमी कोणाक जावन एकल्याक जाल्यार एकल्याक दोगांक जाल्यार दोगांक कितल्या जाणांक आमकां सांगतात ते आमचे सांगाता मागण्यांत कंटिन्यू जावचे बरी एक आमी पळया. पंचवें सांगाता हाताक हात आमी मुखार या आनी ह्या मुखांतर देवाची शुभ वार्ता आमी आख्या संवसारार आमकां कितलें साध्य आसा सगळ्यांक वचूंक साध्य जावचें ना पूण आमच्या घरा बोवारी आमच्या कामाच्या शेतांनी हें आमकां खंय पुरा साध्य आसा थंयसर आमी मनशांचे आत्मे जिखूंक प्रयत्न करया. आमेन. Let us surrender to the mighty Lord. Let us surrender all our thoughts, all our emotions, all our understanding, all our weaknesses in our lives. Let us surrender all the people in and around us. Jesus, we specially pray for all the sick today. We pray for all the individuals who are suffering. Especially, we are praying for cancer patients. May your divine touch and your love shower upon them. Lord, we pray for the patients throughout the world, wherever they are, through any means or any source which they were affected. Lord, or any kind of ailments in their body, any kind of disease in their body present right now, along with cancer. We also pray for other patients, Lord. We surrender them to your precious blood. Lord, may your blood wash them and cleanse them clean. Lord, we pray specially that your divine touch and your hand may come upon them, may come upon the doctors, may come upon their families, and every circumstances, in every place where they are, may the divine grace of God envelop over them. Jesus, we also pray for other intentions. We pray for our work. We pray for the people in our life. We pray for all the achievements that you have given us, all the success, all the fame that you have given us. We are thankful to you. Lord, show us the purpose for which you have given us these things. Lord, help us to utilize everything that you have given us in our lives for your glory. Lord Jesus, as we surrender the people around us, as we surrender the things that we have received through your grace, Lord, magnify yourself in everything that we are doing. May your precious glory and your grace may come upon our life. May we touch the nations and the world. Lord Jesus, we pray for our neighbor that we may be a fragrance, and through us your word may spread throughout the whole world. Jesus, as we surrender and pray for our intentions along with the cancer patients, and especially to use all of us to become fishers of men. Jesus, touch our lives, touch the lives of the sick, and bless each person. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Baba baba bashal kal kal kara baba baba bashal kal kara na kal kal kara ma. Ara bashiri de na na baba baba bashiri kal kal kara baba 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 bashiri ne 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 ne. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಸಮತಮಯ ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನನ್ನ
ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೇವಿಸುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೇವಿಸುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೇವಿಸುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೇವಿಸುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Jesus, we surrender our families. We surrender our relationship with the people around us. Lord, bless us and make us prosperous. Every kind of hurdle in our life to establish your plan and your will, we surrender it to the precious blood of Jesus. Lord, we specially surrender every kind of defeat, every kind of worry, every kind of anxiety in our lives. Jesus, we are surrendering right now the impossible situations in our lives. We are surrendering all the worries in our families, all the situations that are beyond our control. Lord, we pray specially for the things that seem not to be changed even after consistent prayers. Lord, we bring it to your divine feet. Lord, as we raise our hands and we pray unto you, may your precious grace enter our life, transform our situation, transform our circumstances. Lord, we pray for all the difficulties in our life. We pray for all the people who are against us. We pray for all kinds of powers that are working against us. May the fire of the Lord come and cleanse everything. Lord, we pray that right now a consuming fire may enter our life, transform our life, make us new,
May the mighty hand of God come upon our life. Lord Jesus, as we pray in your name, let a supernatural change take place in our life. Hallelujah. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. Sumiya आमी ação तसो जेजूचेर आमची दिश्ट आमी ह्या घडये दवरया. सुम्या लागीं आमी उलोवचें प्रयत्न करया, आमची बोगणां वांटून घेवचें प्रयत्न आमी करया. आमच्या जिवितांत ह्या घडये कितें घडोवन आसा, आमच्या जिविताचें सूख संतोश दोदोसकाय, आमच्या जिविताचें दूख बेजाराय, आमच्या काळजांत आसचें नाना रितीचें आकांत आनी भंय, आमच्या मतींत आसचें नाना रितीची चिंतना टेन्शन सगळें सुम्याक एक घडी भर आमी सांगया. सुम्या लागीं आमी उलोवया. सुम्या, म्हज्या जिवितांत हें घडोवन आसा, तूं म्हाका जाय ह्या घडये, तूं म्हाका जाय म्हज्या जिवितांत, तूं म्हाका जाय म्हज्या घरांत, तूं म्हाका जाय म्हज्या कुटुंबांत. मगळा जेजू, ह्या घडये म्हज्या जिविताचें सगळें कश्ट, जिविताची सगळी कुरसावाट, जिविताची सगळी पडणी बेजाराई, आमच्या दोळ्यांतलीं दुखां तुज्या पांयांतळी ह्या घडये समर्पण करता. सुम्या, आमी आशेता ती दोदोसकाय समाधान आमकां तूं दी. तूं दिताय त्या समाधाना मरेफात आमचें जिवीत सदांच तुवें दिल्लेल्या त्या धैर्याच्या उतरान आमी जियोंक आमकां आशिर्वादीत कर. धैर्य घेया, भियेनाकात. परत आनी परत सुमी आमकां त्याच उतरांनी बुजवण दिता. मगळा जेजू, ह्या घडये तुजे मुखार आमी आसची तेंच बुजवण आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक आशेता, तेंच धैर्य आमच्या जिवितांत आमी घेवंक आशेता. मगळा जेजू, आमच्या जिविताचे सगळे उणेपण तुज्या पांयांतळी समर्पण करून मगळा जेजू आमकां तुज्या बेसांवांनी ह्या घडये बर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. दी म्हाका समाधान म्हज्या जेजू, दी म्हाका समाधान. सांगाता म्हणया. दी म्हाका समाधान म्हज्या जेजू, दी म्हाका समाधान. दी म्हाका समाधान म्हज्या जेजू, दी म्हाका समाधान. दी म्हाका समाधान म्हज्या जेजू, दी म्हाका समाधान. सुम्या लागीं आमच्यो कसकी गरजो सांगया. ताची आशिर्वादां घेवंक आमकांच आमी आयतीं करया. येत्या व्हडा सक्रामेंता सस्तांक नामान करुया, पळयल्या त्या रुपा पोतना नव्यो रिती आदार्या. सलमोन वेच्या अस्तित्विश्व्या बाबताचे मोल दिव्या. ससे बापा तसे सुता उल्हासानी स्तुती जा. पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका तळ्या हरसी
spirita, tuca dodajcia spirita, sama samina vata. Amen. प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या सासना. Amen.